गोंय विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू जालां आनी आमी 3 पत्रकार हे असेंब्ली सेशन कशें चलता ताचो एक रिव्यू ताचो एक अदमास घेवपाक हांगा बशिल्ले आसात. आमचे मदीं हा 2 पत्रकार प्रकाश बाब कामत आनी नीरज नायक. प्रकाश, असेंब्ली सेशना संदर्भात सतत एक वाद आमी पळयतात न्ही. असेंब्ली सेशनाचो कालावधी कितलो आसचो हो सदांच एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू गोंयांत जाला. गोंयान एक जो कितें कालावधी ठरयलो तो कमी करपा कडेन सरकारचें सदांच एक लक्ष आसता. आनी इतलो व्हडले स्ट्रेंथ आशिल्ले सत्ताधारी पक्ष 4 विरोधकांक भिता अशे तरेचें ताका लागून वातावरण जाता. हे विधानसभेचें गांभीर्य, एक सिरियसनेस सरकारचें आनी लोकांचेंय बी, कारण लोकांचेंय प्रेशर आसपाक न्ही. तुका हाजे बद्दल कितें दिसता? बेजिकली हें पळय, विधानसभा अधिवेशन आसता. मोठीं राज्यां आसा जशी उत्तर प्रदेश, थंय 90 दिसाचो कालावधी आसता. कारण कितें, खूब 400 वयर आमदार म्हणटकर तांकां टायम मेळूं जाय आनी कितें. आमचे कडेन ल्हान आसा, पण ल्हान हाजो अर्थ ती मोर इफेक्टीव करपाक जाता जर वेवस्थीत सगळ्यांक चान्स दीत. कित्याक विधानसभा अधिवेशन हाजो अर्थ कितें तर सरकाराची लागणूक, एकावंटेबिलिटी थंय घेवप. कितें प्रश्न अडचणी लोकांचे जे उरल्यात ते थंय मांडप. आनी म्हत्वाची गजाल कितें चल्लें आमच्या सारक्या राज्यांत तर प्रताप सिंग राणे स्पिकर आसतना तांणी हें लायव्ह जें केलां ताका लागून खुद्द घरा बसून सगळे लोक कॉन्स्टिट्युएंट्स आपलो आमदार कितें मांडटा, आमचे प्रश्न मांडटा काय ना, काय न्हिदता, कितें करता हें ते पळोवंक शकता. अशें आसतना चडांत चड दीस हे जावूं जाय आशिल्ले. सादारण एवरेज 45 days जे जाताले ते सुद्दां आतां जायना. नीरज, विधानसभा अधिवेशन 5 दीस अशें आशिल्लें. आतां ते 5 दिसांतले एक रामनवमी म्हूण एक सुटी दिला आनी ते 4 दीस केलां. हें कितें तुका समज दिसता? ही सुटी गरज आशिल्ली? ना, ही सुटी जाली, ही सुटीचें सोड, पूण एक्चुली हो ट्रेंडच सद्याक जाला की अधिवेशन कशें कमी करपाचें हाजेर सद्याक सरकाराचो एक कल दिश्टी पडटा. आतां हें फाटलीं कितलेशेच वर्सां चालू आसा. सो ताजेर लोकांचो एक प्रेशर वचचो पडटलो. कारण म्हाका दिसता हे तांकां पसपाक लागला आनी ताजेर कोणूय कांयच आवाज करना. विरोधी पक्ष मातशे बोवाळ करता पूण तसो व्हडलो ताजेर परिणाम सरकारचो जाल्लो दिश्टी पडना. कारण फायनली अधिवेशन हें अशें प्लॅटफॉर्म ज्या जाग्याचेर आमदार निवडून आयिल्ले तांकां आपले इश्यूज रेज करपा खातीर, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची इश्यू रेज करपा खातीर हें एकमेव प्लॅटफॉर्म आसा. आनी सरकाराक एकावंटेबल करपा खातीर हेंच जर आमी कमी करपाक लागले आनी वेळच जर मेळना जाल्यार मागीर सरकारचे लोकांचे प्रस्न कशे मांडटले आनी लोकांचे प्रस्न सुटावे कशे जातले. सो हे एक घातक आसा डेमोक्रेसी खातीर. हातूंत आनी एक म्हत्वाचो विशय राजूबाब लक्षात घेवंक जाय तो म्हळ्यार की पयलीं जेन्ना विरोधी पक्ष सशक्त आसता विधानसभेत तेन्ना हो आवाज बुलंद जावपाक शकता. पयलींच तुमी 10 आमदारांक आपल्या हातूंत घेवन सरकारा सायडीन विरोधी पक्ष सारको दुर्बळ करून उडयता. आनी मागीर कितें जाता, सरकार पक्षाचे आमदार म्हणटा ते आनी थंड पडटा, मागीर थंडोबा जातात. हे परिस्थितींत आनी आमच्या नीरज बाबान सांगलें तें म्हाका फुल्ली एग्री. लोकांचो प्रेशर जो पर्यंत बिल्ड जावचो ना तो पर्यंत भोगावळ जातल्यो. न्ही, लोकांचो प्रेशर म्हळ्यार लोकांचो प्रेशर तूं पळयला हालींच्या कांयच ना. एक ते बरें विद्यार्थी चळवळी स्ट्रॉंग आसतल्यो, विरोधी पक्षाचो आवाज मनोहर पर्रीकर आसतना बारीक कुट्ट जालो जाल्यार लोकांक घेवन आंदोलन, लोकांक घेवन प्रेस कॉन्फरन्सीस बोवाळ. हो आतां लोक पयजे पूर्ण शाळेल्यात. आतां पणजेन तुका एग्जाम्पल दिता, फाटले 3 म्हयने जवळ जवळ सगळे कडेन रस्ते खणून दवरले. एक आवाज आयकला ना. तेच पब्लीक प्रेशरच सद्याक ना जाला. कंप्लीट लोक इतले थंड जाले गोंयचे आनी ताजो फायदो सद्या सरकाराक घेता आनी सरकारी पक्ष घेता. कारण तांकां भंयच ना जाला. कोणूय कितेंय केलें जाल्यार तांकां पसतली हे तांकां अक्षवर गॅरंटी आसा. प्रकाश, आनी एक तातूंतलो इशू आयलो तो विरोधी पक्षान आरोप केला की खंयचे प्रश्न जशे विचारले तांकां 48 वरां पयलीं जापो दिवपाक जाय, कारण तांकां अभ्यास करपाक मेळटा, तयारी करपाक मेळटा. तेय बी आतां मेळना. म्हाका आतां याद जाता, खलप विरोधी पक्षाचे फुडारी आशिल्ले, ताजे नंतर डॉक्टर काशिनाथ जल्मी. आनी विधानसभा सुरू जावचे पयलीं आमी काही वेळार तांचे कडेन वचून डिस्कस करताले इश्यूज बी. तेन्ना लक्षांत येतालें की ते आमदारां आपोवन घेताले आनी तुजो प्रश्न आसा ताजो मातसो कितें कितें ताजेर रणनिती ठरताली. आज हो टायम कर्टेल केलो ताजो परिणाम कितें जातलो आनी तूं रणनिती बी कांय ना.
विधानसभेक विरोधी पक्षाची कितें स्ट्रॅटजी ठरूं जाय, प्रश्न विचारतल्याची स्ट्रॅटजी आसूं जाय, कावंटर आपूण कितले स्टार प्रश्न कितें विचारतलो, कितें रिप्लाय येवं शकता. पर्रीकार सारको लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसतना ही रणनिती आमी पळयताले. आज तें जावंक शकना, हें बरें लक्षण न्ही हें. आयचे स्पेशली आयज जे क्वेश्चन अवॉर्ड जालें तें जर पळयत न्ही जाल्यार इतलें डल जालें. कारण एक्चुअली क्वेश्चन अवॉर्ड म्हणटा तें इतलें फायर वर्क्स जावपाक जाय भितर, जी सामकी विरोधकांच्या हाजे भितर एक हें जावपाक जाय, कठीण प्रश्न विचारपाक जाय. कारण क्वेश्चन अवॉर्ड अशें आसा जें विरोधकांक एक मोठें हत्यार, तें हत्यार आमी आयज वापरपाक सोदना आनी वापरपाक शकना. आनी मजें म्हणजे आयचे क्वेश्चन अवॉर्डा भितर 15 मिनटां गेली त्या रुलाचेर की वेदर गव्हर्मेंट शूड गिव इट 40 इन एडवान्स ऑर नॉट, ताजेरच डिस्कशन जालें 15 मिनटां. आनी उरिल्लो वेळ मजें म्हणजे तातूंत एकय विरोधी, म्हणजे सद्या विरोधी पक्ष कितले उरल्या आमदार 5-6 जाण उरल्या, तांचो एकूय क्वेश्चन हातूंत भितर येवना. हाजो अर्थ कितें की विरोधी पक्ष सद्या ना आनी हे जे प्रश्न येता ते रुलींग आमदारांचे वा तांकां सपोर्टीव करपी आमदारांचे. सो दीस ऑल्सो इज अ स्ट्रॅटेजी. हय, ही सरकाराची स्ट्रॅटजी जाली. विरोधी तांची स्ट्रॅटजी लोटांनी प्रश्न लोट म्हणून प्रश्न जेन्ना तुमी करतले तेन्ना प्रश्नाची क्वॉलिटी लक्षांत घेनासतना तुमी ते काडप आनी ओवरऑल सगळें मांडत जाल्यार ते नॅचरली सरकारा सायडीचेच प्रश्न येतले आनी आपले सरकाराक कॉर्नर करपी खंयचे आमदार टॉलरेट जातले थंय. न्ही पण प्रकाश, तुवें आतां इतल्यो असेंब्ली प्रत्यक्ष बसून पळयल्या, तुवें वेगळे वेगळे विरोधी नेते पळयल्यात. तुवें म्हणटा तसो खलप, जल्मी, बाबू नायक हांवें पळयला. बाबू नायक पण पत्रकार म्हणून न्ही. हय, हांवें पळयला बाबू नायक, एक पत्रकार बाबू नायकाची परफॉर्मन्स. हे सगळे आसतना तांकां प्रश्न विचारपाक मेकळीक आसताली, तांचे प्रश्न चर्चेक येताले, सरकाराक तांकां जाप दिवची पडटाली. आतांच हें अशें कितें जालां की जाका लागून विधानसभेन भितर प्रश्न सुद्दां डॉज करतात. प्रश्न आनी तुमचे कडेन येदी व्हडली सामकी मेजॉरिटी आसा, तुमचे परफॉर्मन्स सदांच BJP दाखयता न्ही, ना तांचे प्रत्येक मनशाचे परफॉर्मन्स आमचे पक्षश्रेश्ठी तपासतात. इतले सगळे आसून लोकांक विधानसभेन न्याय कित्याक मेळना? विधानसभेचे दृश्टी म्हणजे हे लेजिस्लेचर म्हणून जो कन्सेप्ट आशिल्लो ताजेच डिव्हॅल्युएशन हे चल्लां. आनी हें फक्त हांगाच न्ही, पार्लमेंटात सद्या कितें जाता तुमी सांगा म्हाका. करता करता आज अशी परिस्थिती आयल्या. पयलीं BJP जेन्ना विरोधात आशिल्ली ते हें करताले, गदारोळ करून सरकाराक कॉर्नर करताले आनी परत परत तहकुबी जाताली. आज परिस्थिती सरकारी पक्षाचेच खासदार बोवाळ करता आनी तहकुबी करता. म्हणटकर खंय पावले आमचें हें डिव्हॅल्युएशन म्हणटा हाका. हें लेजिस्लेचर पार्लमेंट हाचें जें डिव्हॅल्युएशन वयल्यान सकल हें चालू जालां पळय, ताजे हे परिणाम. पण हे वायट जातात, हे लोकशायेचे दृश्टीन बरें न्ही. रिप्रेझेंटेटीव लोकशायेक हें डेंजर. तातूंत भितर आयचे जे आमदार आसात, खास करून विरोधी आमदार आसा, तातूंत एकटोय आक्रमक आमदार ना. आतां कितें आसा, एक विजय मातसो सोडलो जाल्यार आक्रमक असो आमदार कोणूच ना, अभ्यास करून येवपी. कारण जर विधानसभेन तूं सरकाराक जर हातूंत कोंडीन पळयतलो जाल्यार तो अभ्यास करून येवपाक जाय. हो एक मेजर प्रॉब्लेम आसा. सेकंडली म्हजें म्हळ्यार आयज सगळ्यांत चड वादावादी जाली पळय ती कोणा भितर जाली? मायकल लोबो आनी रोहन खंवटे भितर जाली. सो विरोधी आमदार दोन इंट्रस्ट. म्हाका एक सांगात की 60 लाख काय 40 लाख मोडून तुमी आमदाराक ट्रेनिंग म्हणून दिता. कसलें ट्रेनिंग तें आनी कित्याक ती गरज? हें जर तुमी विधानसभात जर चलोवचें ना, ती 4 दीस 5 दीस आतां हाजें आमचें बजेट सेशन म्हणजे डिस्कशनाचे मन्सून सेशनात तुमी कितली दीस करतले? सादारण 1 म्हयनो तरी तें चलूंक जाय. हां, तेंच जर तुमी करिना जाल्यार ती फार्स करता कित्याक? कोणाक दिता ट्रेनिंग? कसलें ट्रेनिंग? कित्याक लोकांचे पयशे वगडायता असो प्रश्न निर्माण जाता. सामकें न्ही. हातूंत दोगूय जाणां म्हजो एक प्रश्न आसता असो की हातूंत लोकांची जबाबदारी कितें तरी आसपाक जाय काय ना? आमी कसले तरेचे आमदार जिखून दितात? आमी आमदार जिखून दिता आसतना मत दिता आसतना कितें पळयतात? आमकां आमची कामां जाल्ली जाय. विधानसभेन परफॉर्मन्स करपी आमदार आमकां हो एक कन्सेप्ट आसता. हांव जाण न्ही, पयलीं लोक हांव बाबू नायकाचे एकूण परफॉर्मन्स पळयलां. तो जिखून येतालो विरोधी पक्षाच्या कामगिरीचेर. माधव बिराचें काम पळयलां. हय, जॅक सिकेरा सारके लोक जिखून दिताले कारण ताची परफॉर्मन्स इन द असेंब्ली.
सो हे सगळं म्हणजे आमची पळय जी भारतीय पळय जी विधिमंडळाची एक परंपरा आसा ती की सत्ताधारी पक्ष कोणीय येवं पूण बऱ्यांतले बरे खडेगांठ विरोधी पक्ष नेते विधानसभेन पार्लमेंटान उलोवपी अशे लोक जिखून दिताले. ही परंपरा लोकांच्या निरज तुका दिसना लोकांनी ही परंपरा सोडल्या म्हणून. एक म्हणजे हाका पॉलिटिकल पार्टी थोडी जबाबदार आसा कारण ज्यो लोकांक तिकेटी दिता विनेबिलिटी हो जो प्रकार आसा पळय दॅट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम. तो प्रश्न परत विनेबिलिटी म्हळ्यार कितें लोकांक कितें जाय लोकांक पैसे जाय लोकांक नोकऱ्यो जाय लोकांक आपली सगळी बेकायदेशीर कामां लोकांक आपलो आमदार मिनिस्टर जाल्लो खंयी धाडल्यार जाता. करेक्ट सामकें. सो विशयस सर्कल जाला सामकी. सो प्रकाश आमी विधानसभा अधिवेशनाचे प्रश्न विचारयात पूण एक गजाल सामकी खरी न्ही एक इंटलॅक्च्युअल कम्युनिटी म्हणून पत्रकार लेखक आमी खंय फेल जाल्यात जातात म्हाका दिसता कित्याक आमी तें लावन धरूंक जाय आशिल्लें तितले लावन धरतना म्हाका तरी दिसनात सामकें. कारण एक डिबेट जाल्या एसेंब्ली जावन वतगीर एक गोंयचे 25 इंटलॅक्च्युअल एकठांय आयल्यात विद्यार्थी फुडारी धरून ते पत्रकार धरून ते लेखक आनी ते उलयतात की हें कितें जालां हे एसेंब्लीत अशें जालां केन्ना. हांव तुमकां आनी एक प्रश्न विचारता मिडियांत कितले अग्रलेख येता ह्या विशयाचेर म्हाका एक दाखयात तुमी. बरोबर मागीर पयलीं अशें आसनाशिल्लें असलो गंभीर विशयाचेर एक एडिटोरियल वाचपूंक जाय आशिल्लें. लोकांचे शेवटी तूं म्हणटलो सगळे लोक वाचिना हांव मान्य पूण वाचता तांकां तरी थोडे विचाराचें हें मेळटा खाद्य मेळटा. हांव म्हाका याद आसा की हांव जंय जंय गेलां ज्या ज्या वर्तमानपत्रान मिडियान आमी हो विशय घेतला विशेशता पर्रीकार जेन्ना उठून आपल्या मंत्र्याक बस म्हणटालो आनी आपूण उलयतालो हाजेर कितले वेळा बरयला. बरोबर. हाजो अर्थ असो की एकलो लिडर टॉप आनी बाकी कसलोय चलतात. आपल्याला आयकुपी मंत्री करप आपल्याला आयकुपी लोकांक आमदार करप आपल्याला आयकुपी लोकांक तिकेटी दिवप आनी एक फौज तयार करप अशी की जी पक्षाची सगळे निश्ठा मान्य करता आनी ते पावल्यात विधानसभेत. आनी विधानसभा कवर करतना मिडियांनी भान दवरूं जाय. मिडियान ट्रिवियलायझेशन करूं जायना. इट इज नॉट इन फॉर एंटरटेनमेंट. हो अमकें उलयलो हांणी अशी कॉमीक केली ताणें हें केलें हाजेर जर भर दिलो जाल्यार लोक कितें वाचतले लोक तेच वाचतले. एक्झॅक्टली निरज आमी थंयच इम्पॉर्टंट आतां आमचेरय कडेन बोट दाखोवपा जाय. विधानसभेचें समालोचन जें पळय जाता विधानसभे संदर्भान वर्तमानपत्रांत जें कितें येता हें सारकें रिपोर्टींग जाता. आतां जो विशय मांडलो मिडियाची जबाबदारी एक्चुली मिडियाचें काम आशिल्लें प्रबोधन करपाचें. बरोबर. पूण आयज तो मिडियाचो रोल सायडीन पडला. आतां आमी जस्ट मिरर टू द सोसायटी जाल्या की सोसायटी कितें करता तेंच रिफ्लेक्शन आमी मिडिया मध्ये दिश्टी पडटा सद्या. वी आर जस्ट बिकमींग रिपोर्टाज. आमी लोकांचें ओपिनियन क्रिएट करपा खातीर कॉमेंटेटिव्ह हें आतां सोंपलां कारण प्रत्येक जाण भिता कॉमेंटेटिव्ह द मोमेंट यू टेक अ स्टँड यू आर टार्गेटेड. सो म्हणून मिडिया सुद्दां भिता. दोन अजून गजाली आमी एकच बाजू पळयतात एक टार्गेटेड आनी दुसरी सत्ताधारी पक्षाच्या फाटल्यान वचून तांची हाजी करपाची जो ट्रेंड एकूण तो पत्रकार तर दिसता काय ना दिसता डेफिनेटली वाडला. तो सरकारी पक्षाच्या अमक्या मंत्र्या बरोबर पत्रकार अमक्या मंत्र्याचेंच प्रोजेक्शन करपी पत्रकार अशी ही जमात तयार जाल्या. म्हणटकर आमी फक्त तांकां विंडिक्टीव जाता म्हणून दोश दिवपाची गरज ना. एम्बेडेड जर्नलिस्ट जाल्या सद्या एम्बेडेड जर्नलिस्ट म्हणटा एक मिनिस्टरा बरोबर एम्बेड जाल्ले जर्नलिस्ट. बरोबर. सो दीस इज समथींग ए सिरियस ट्रेंड की आमी फक्त आमदारांक दोश दिवन उपकारना. हातूंत भितर लोकांची ज्या पद्दतीन मतदान जाता तो कारण ह्या सबंद राजकारणा कडेन पळोवपाची पत्रकार बुद्धिवाद्यांची दृश्टी. हांव तुका एक बरो प्रश्न विचारता प्रकाश बाब. गोंय मुक्त कोणें केलें? तूं जर स्वातंत्र्य सैनिकांची जर नांवां आनी तांचें एकूण पळय काम पळयत न्ही लेखक बुद्धिवादी आशिल्ले सगळे एक्झॅक्टली सामके आनी तांची इंटलॅक्च्युअल चर्चा बंदखणींनी जाताली सामके व्हडले व्हडले लोक सगळे. ताजे नंतर गोंय जें पळय वेगळें दवरपाक जे पळय ओपिनियन पोल पळय जालो एका अर्दान महाराष्ट्राच्या अर्दान आनी दुसऱ्या अर्दान हाच्या अर्दान गोंयवादी दोनी कडेन सामके तुल्यबळ कवी शाहीर लेखक एका अर्दान नाटककार हे सगळे अशे तरेन झुजले. ती परंपरा घटकराजी जातकीर गेली अशी दिसता. म्हणजे पळय 22-23 आमदार आसतना पळय आमकां एक स्पिरीट दिसतालें ते 40 आमदार असं दिसता तुका दिसना.
हें म्हाका पूर्णपणे मान्य आसा आनी हें बरें न्ही कित्याक सांग पळोवया लोक भायले लोक पळयतना गोंयाक एक वेगळे पद्दतीन पळयतात इवन म्हाका याद आसा हांव इकनॉमीक टायम्साक काम करतालो तेन्ना 9 TN 9 म्हणून आमचो एडिटर दिल्लीचो म्हाका केन्नाय सांगप Prakash, what is happening? What is this happening in Goa? We have so much high regard and respect for Goans. And what kind of governments you are changing? Exactly. म्हणटकर लोकांचें लक्ष आसता आमकां दिसता तें. निरज एका अर्थान एक 80चे दशक अशें आशिल्लें ते सरकार उडयताले एक सरकार उडयताले आज सरकार उडोवपाक गरजच ना मरे 8 जाण हांगा घेतले 10 जाण हांगा घेतले इलेक्शनाक 3 दीस असं म्हळ्यार काडून आमदार घाऊक पक्षांतर करतात हें कितें हाजे फुडें हांव अशें दिसता की जाचें दिल्लीक सरकार आसा तो राजा तो आतां हाजे फुडें सरकारान घडयतलो कारण तुका फक्त तुजो गव्हर्नर जाय आनी दिल्ली सरकार जाय सपोर्टाक आनी तुजे मागीर कितलेय आमदार येवं तूं सगळ्यांक घेवन तूं गव्हर्मेंट करपाक शकता सो हें डबल इंजीन सरकार सगळे कडेन जावपाचें आसा एक्झॅक्टली सो हो ट्रेंड तूं म्हणटा बरोबर आज BJP आहा फाल्यां काँग्रेस येतली किंवा तेच करतले एक्झॅक्टली सो एसेंब्लीन भितर आतां पळय जें आज 0 वर हांव पळयतालो प्रकाश कसले प्रश्न आयले जाणा मोबायल टॉवर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन नाका रस्त्यार भीक मागतात लायटीच्या खांब्याक झाडां चडल्यात ती कापपा जाय हे पंचायतीन येवपाचे प्रश्न न्ही म्हाका सांग गोंयांत प्रश्नच ना जाले मार्जिनलायज लोक आसा डिजेबिलिटीचे लोक आसात बायलाचे प्रश्न आसात मेंटल हेल्थाचे प्रश्न आसात बरोबर इश्यूज न्ही हे सगळे मेंटल हेल्थ एक्ट सेंट्रलाचो 2017 अजून नोटिफाय जायना करेक्ट सामकें 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 इवन जे सत्ताधारी आमदार आसा ते क्वेश्चन अवराक क्वेश्चन घालपाची कितें गरज आसा ते वचून तेजे मिनिस्टरा कडेन प्रॉब्लेम सॉल्व करून घेना न्ही क्वेश्चन अवर इज फॉर द ऑपोजिशन MLAs न्ही सो हो टायम खावपाचो सद्याक हें चल्ला आनी कांय ना कशें तरी करून ते क्वेश्चन अवर हें करपाचें आनी हांसून खेळून फकाणां मारून भितर सिरियसनेस अजिबात ना त्या खातीर म्हळ्यार ट्रिविलायझेशन सामकें ट्रिविलायज जाल्लें आसा असेंब्ली प्रकाश हो प्रश्न खरोच चर्चेक येवपाची गरज आसा आमचे पळय ज्यांनी पळय एसेंब्लीचे संदर्भांतले रुल्स रेग्युलेशन्स तयार केले तांचे एका तेंपार हो प्रश्न तकलेन येवना की क्वेश्चन अवराक प्रश्न कोणें विचारचे कोणाक प्राधान्य दिवचें पयलीं अशें दिसतालें की सामके स्टेट्समॅन जिखून येताले आमदार म्हणून आज तशी परिस्थिती उरली ना आतां पक्षाचे पायी पक्षाच्या निश्ठावानाक तिकेट दिवप ताका जिखून हाडप सो हें कितें प्रश्न हो जो तो म्हणटा अशे तरेचे निर्बंध आसपाची गरज आशिल्ली क्वेश्चन अवराक प्राधान्य दिवप ऑपोजिशनाक न्ही हें खरें पण कसलेय गोश्टीक न्ही कायदो केवळ कायदो आनी केवळ रुल्स एंड रेग्युलेशन्स करून हें येना जें कितें बदल प्रोग्रेसीव हें जावपाक जाय प्रगती ती लोकां मदीं लोक इवॉल्व जावपाक जाय समाज तशेंच आमदारां मदीं तांकां तें स्पिरीट आसूं जाय तांकां तें स्पिरीट आसले शिवाय शक्य ना जेन्ना अपोजिशनांतले आमदार दोळो दवरून बसता थंयचे कोण 4 कडेन गेले जाल्यार आपूण केन्ना येतलो थंय ही जेन्ना थंय आसा तेन्ना कांयच एक्सपेक्ट करूं नाका आनी दुसरें स्पिकराचो रोल एक्झॅक्टली स्पिकर एक तेंपार इतले आमचे फावंडींग फादर्स अशे तरेचे जाणी हे संबंद रचना तयार केली लोकशाहीच्या वेगवेगळ्या खांब्यांची तातूंत भितर एक कन्सेप्ट आशिल्लो न्ही की स्पिकर हो जरी पक्षाचो मनीस आसलो तरी तो त्या वेळा आपली पक्षाची जी पळय कितें विचारसरणी किंवा पदां काडून दवरता आनी थंय एक तटस्थपणान बसता पक्षांतर बंदी कायदो हाडलो आनी ताका जे स्पिकराक जो तातूंत पावर दिली त्या दिसाच्यान स्पिकर हो एक वेगळोच किंग जालो आनी तो गव्हर्मेंट हाडपी बदलपी हातलो मेन रोल गोंयांत इतली परिस्थिती आयली ओन्ली फर्स्ट स्टेट ओन्ली म्हणिना फर्स्ट स्टेट जंय स्वता स्पिकर आसा पळय तो डिफेक्ट जावन तो मुख्यमंत्री जालो आनी ताका जे वेगळे प्रोविजन आसा जेन्ना स्पिकर डिफेक्ट जाता तेन्ना दुसरो स्पिकर ताजें डिस्क्वॉलिफिकेशन लडोवंक शकना ठरोवंक शकना जजमेंट करूंक शकना तर एक आमदार निवडटा विधानसभा आनी तें चलयता हें सुद्दां गोंयांत पळयलें सो स्पिकराचें पद तें कंप्लीट पॉलिटिसायज जालें तेन्नाच्यान प्रकाश हे चर्चे चलताना म्हाका मनान आनीकय येता ल्हान स्टेट जावप ही आमची डिसएडवांटेज
ल्हान स्टेट जावप हातूंत लेजिस्लेचराचे दृश्टीन डिसएडवांटेज. कित्याक मोठे स्टेट आसतकर जेन्ना तूं स्प्लीट बी पळयता तेन्ना चड आमदार जाय पडटा, तें शक्य जायना. व्हेरेज ल्हान स्टेट म्हणून प्रशासनाच्या दृश्टीन डेफिनेटली एडवांटेज, लोकांक एक्सेस टू गव्हर्नन्स लागीं मेळटा, लोकांक आपल्या आमदाराक मंत्र्याक जाप विचारूंक मेळटा. व्हडल्या स्टेटींनी तांणी बावड्यांनी आपलो आमदारच पळोवना, कलेक्टरूच तितलो तांकां पावता, तितलो हिशोब. म्हणटकर हें जें आमकां बरें आसा तें आमी कित्याक वापरूचें न्ही? हां, आनी वायटाचेरच कित्याक आमी बोट दवरचें? तर आमची मानसिकता चुकीची मार्गान वचूंक लागल्या, असो जालो. निरज, ही मानसिकता पळय जी गोंयची आसा ती बदलतली काय आमी आनीक वर्स्ट वायट 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 जात वतले? सद्याचो ट्रेंड पळयत जाल्यार तातूंत म्हटल्यार व्हडलो बदल जातलो अशें म्हाका दिसना. म्हण ताजे खातीर एक रेवल्युशन जावचें पडटली, एक अशे तरेची एक विचारमंथन जावपाक जाय आनी एक तरेचो. म्हाका रेवल्युशन म्हणटा इतल्या खातीर आसपा आयलें कारण क्रांती हे आतां मरे शब्द इतिहास जमा जाला. एक्झॅक्टली. पण तशी क्रांती म्हणना हांव, बारीकशी क्रांती ना क्रांतीच, वैचारीक क्रांती तशीच आसता न्ही. कोण एक कीट कोण तरी हें करतात, तातूंतल्यान एक चळवळ सुरू जाता. ही चळवळ म्हळ्यार क्रांती. हे अशें जर विचार केले आमचे विद्यार्थी, एक तर बरं आमी विद्यार्थी चळवळीन आसतना आमी राजकारणाचेर भाश्य करताले न्ही. म्हज्या कोतान निर्शोवंक जायना, निगेटिविटी येवंक दिवंक जायना. हें उलयता पळय आमी तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. हातल्यानूच अशें काही लोकां मदीं स्पार्क निर्माण जाता. ही गरज जे पद्दतीन तूं प्रश्न विचारता पळयात खूब म्हत्वाचें दिसता म्हाका. निर्शेणी येवन जर आमी घरा न्हिदले कांयच जावचें ना बदल. पण हें जेन्ना लोकांक ही विकनेसां आमी आतां सगळ्यांचेर उलयल्या, आमी फक्त आमदाराचेर उलोवना, आमी मिडियाचेर उलयल्या, आमी एकेडेमीक लोकांचेर उलयल्या, बुद्धिवाद्यांचेर उलयल्या, हां, सर्वसामान्य वोटराचेर उलयल्या. हें परत परत जावपाक. प्रकाश, दोन तुवें एक आर्थीक विशयाचेर सतत बरयलां, आर्थीक विशया वयल्या वर्तमानपत्रांत काम केलां. गोंयच्या अर्थवेवस्थेचे सामके दोन म्हत्वाचे खांबे म्हळ्यार एक टुरिजम, करेक्ट, दुसरे अर्दान मायनींग. करेक्ट. आतां टुरिजमाचेर आज कॉलिंग अटेन्शन आयलें. क्वेश्चन अवराक एक बारीकशी चर्चा जाली, कित्याक की टुरिजम डिपार्टमेंट हळू आपलो जे पळय कितें फ्रिडम टुरिजम हातून आशिल्लें सेक्टरान तें काबार करपाक सोदता. म्हणजे शॅक्सांचेर कब्जो करपाक सोदता, वॉटर स्पोर्ट्साक नियम चड करून तांकां घट धरप आनी भायले हाडून तातूंत भितर बसोवप, अशे तरेचे आरोप खुद्द सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारान केले. हे एक पयलीं आमी मायनींग अति इलिगलिटी मायनिंगाचेर उलया. म्हाका टुरिजम जाय आनी मागीर आमी मायनींग घेवया. ते पळय केलें. आतां उरलो टुरिजम. तोवूय जर तुमी तर अशे पद्दतीन काबार करतले, शेवटी टुरिजम हो कोणा खातीर? हो लोक कोस्टल स्टेटींत, कोस्टल एकामेकाचेर जे टुरिजमाचेर लोक डिपेंड आसता, बरोबर, ते लोकांचे एग्रीकल्चर दर टुरिजमाक जाय पडटा, पोल्ट्री हें ते सगळे उद्योग शेवटी सगळे टुरिजमाचेर हे न्ही ते. सो सामान्य लोकांक बेनिफीट मेळप, लोकल लोकांक बेनिफीट मेळप, कोस्टल आसत जाल्यार तुमी सांगता त्या लोकांक बेनिफीट मेळप, हें म्हत्वाचें. हें तुमी काडून जर भायर दुसऱ्याच्या हातांत आरोप केला तो असो की एक गजाल सगळे जाणात, हायकोर्टाक परत परत इंटरफियर करचें पडटा. एक्झॅक्टली. हायकोर्टाचे कोण आयकना, कारण शॅक्स धरून ते एकूण टुरिजम पळय जे इस्टाब्लिशमेंट किंवा बिझनेस पळय सुरू जाला तो 50% वयर इलिगलिटीन चल्ला. एक्झॅक्टली. थंय ड्रग्स मेळटात, खंयच्या खंयच्या हॉटेलांत ड्रग्स मेळटा तें लोकांक खबर आसता, सरकाराक खबर ना. दुसऱ्या अर्दान पूर्ण तर रातभर तें कर्कश म्युजीक लावप. एका अर्दान तें म्युजीक पयलीं फक्त रेव पार्टीन चलतालें, आतां तें सगळें रेव पार्टीची जागा आतां शॅक्स आनी अशे तरेच्या हॉटेलांनी घेतल्यात. हे सगळे जे चलता टुरिजमाच्या नांवान ताजेर रेग्युलेशन कितें? एक्झॅक्टली. कसलेंच रेग्युलेशन सरकार दवरिना. कसिनोचें तुमी सेम केलें, रेग्युलेटर म्हणून एक एक्ट हाडलो, ते एक्टाचे प्रकाश आमची सामकें थोडो वेळ उरला. म्हाका तुजे कडल्यान मायनिंगा संदर्भांत म्हाका तुका उलोवपाक जाय तें अशें. पयर एक नवें पुस्तक क्लाउड आल्वारीस हाणें हाडलां आनी राहुल बसू ह्या दोग जाणांनी बरयलां. तें इक्विटी, इंटरजनरेशनल इक्विटी, म्हणजे फुडले पिळगेचो विचार आमच्या मायनिंगान येतलो काय कितें. ताणें अशें म्हणलां की सबंद जो पळय आतां लिलावान जो पळय पयसो मेळटलो तो पूर्णता अशे तरेन पूल बांदले, रस्ते बांदले, हाजेर वगडावचे परस तो पूर्णता कायम ठेवीन दवरचो आनी तो फुडले पिळगेचे नदरेन विचार करचो आनी लोकांक डिविडंड दिवचे. एक्झॅक्टली.
एक्झॅक्टली हो खरो बेसीस Exactly. जे गव्हर्मेंट म्हणजे सोसायटीचे म्हणजे स्टेटीचे रिसोर्सीस जे आसात ताजेर विधानसभेन चर्चा नाका जायना आशिल्ली. तेच सांगता येदो व्हडलो विशय हो हेदो व्हडलो विशय फुडल्या पिळगेचे फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करपी अशे तरेचो विचार आयला ताजेर विचार डिस्कशन जावपाक कितें जातलें कारण तांकां ते नाकाच आशिल्लो न्ही पयसो तांणी सगळे प्रयत्न केले की हो पयसो आमकां नाका तो तांकां मायंड लीज वाल्यांच्या गळ्यांत घालपाक आशिल्लो सामकें ते क्लॉडान ते सामके घट धरून ते स्टेटीक करून आयला घेतला सुप्रीम कोर्टाचे सामके तो आतां खरो इंटरजनरेशनल इक्विटी म्हणटकर तो फुडले सगळे पिढ्यांचेर आमी जबाबदार आसा सामकें म्हणटकर ते राखपाक जाय आशिल्ले न्ही आतां बरोबर, ते बरोबर. मेळत तशें मोडून वचूं जायना जायना सामकें हांगा लेजिस्लेचरांक ही अकाउंटेबिलिटी इवन विरोधी पक्षांनी हाडूं जाय आशिल्ली सामकें हाडूं जाय आशिल्लें म्हणजे इनफॅक्ट खरें म्हळ्यार अशें की हातूंत भितर लोकांचो विचार आसा हय. लोकांचो फायदो आसा म्हणटकीर सत्ताधारी पक्ष आनी विरोधक हांकां खरें म्हळ्यार मतभेद आसपाकूच आसूंकूच जायना जायना इतलो भल्याचो विशय तुका दिसना एक्झॅक्टली आं. पूण हो विशय कितें आहा हो आमचे सरकार आनी विरोधी ह्या एक विशयाचेर मायनींग विशयाचेर सदांच एका पेजीचेर आशिल्ले एक्झॅक्टली कारण सगळ्यांक खबर आसा कारण कितें तें ते लीज तांकांच दिवच्यो हां. ते थंय जे कितें डंप पडला ते तांकांच उखलपा दिवचे थंय अक्षरशः जे पळय लीज टोटली एरिया वन सायडेड कोणा तरी प्रायवेट हाजेर घशान घालपाचो तांणी इतलो प्रयत्न केले पूण ते तांचे फळावरी जाले म्हाका ना एक निमाणो तुका प्रश्न फास्ट म्हाका जाप जाय ती अशी चडशे पळय मायनींग कंपनी आहा त्यांनी त्योच लिजस हय मोर दॅन 100% देवीचेर घेतल्यात हें कितें प्रकरण लिलावान भितर कॉर्नरींग कित्याक तांकांय आतां एकदांचो हें पळय ते इलिगल मायनिंगाचो विशय हय. जे पद्दतीन हें आलो तातूंत आतां तांकां खंयच्याय परिस्थितीक ते कॉर्नर करून दवरूं जाय पूण ते पयशे दितले म्हणटा तूं तांचे कडेन उत्खनन जातलें आनी हे पयशे गव्हर्मेंटाक दिवपाक ते यशस्वी जातले परत नाजाल्यार परत आमी खंय तरी परत हातूंत येतले हय हां स्टेट कारण एकच मायनींग कंपनीन तर 120% चड दिवन मायन ताब्यात घेतले पण ते जेन्ना इतले हें करतात मिन्स भितर आसा अशें जालें ना एक तर आसा काय कारण अशें खंय देशांत जालां हय. की कांय कंपन्यांनी लिजस घेतिल्ल्यो हय पावणेचेर पूण तांकां ते पयशे शक्य जालें ना पूण परत दिले सरकाराक दॅट इज व्हेरी मच पॉसिबल पॉसिबल अशें जर आसा अशें जालां सो ह्यो म्हत्वाची चर्चा आज आमी जी पळय केल्या ती खूब मूलभूत चर्चा केल्या तुमी हांगा आयले खूब म्हत्वाचें विधानसभा अधिवेशन कशें जावचें हें फक्त आमदार आनी सभापतींनी म्हाका दिसता इंटलॅक्च्युअल क्लास जर गोंय बुद्धीवादी अशें आमी म्हणटात जाल्यार तांणी तें ठरोवपाक जाय विधानसभा अधिवेशन कितले दिसांत जावचें थंय कशे तरेचे प्रश्न येवचे तुमी म्हणटा तशें क्वेश्चन अवराक विरोधी पक्षाक प्राधान्य मेळपाक जाय तांचे म्हत्वाचे प्रश्न येवपाक जाय तांकां गोंयच्या मूलभूत विशयाचेर चर्चा करपाक उलोवपाची संदी मेळपाक जाय आनी हें प्रेशर विधानसभेची शक्त कोण वाडयता फक्त सत्ताधारी पक्ष न्ही ऑपोजिशनूच न्ही लोकांची शक्त वाडयता कारण लोकांक न्याय मेळपाचें एक म्हत्वाचें साधन विधानसभा आनी ह्या विधानसभेन लोकांक न्याय मेळटा काय कितें लोकांचे प्रश्न येतात काय कितें आनी लोकांचे प्रश्न बरे तरेन सोडोवपाचो प्रयत्न गोंयची विधानसभा करता काय कितें हे मूलभूत प्रश्न आसात आज पयलोच दीस आसा प्रकाश आमी डेली मेळून ह्या प्रश्नाची चर्चा करची अशी एक अपेक्षा आसा निराज खळेंनी आज तुजें परफॉर्मन्स बरें जालां पळयत रावात गोमंतक TV